किती जात आहे? कुठे कुठे जातात? आयटम का एंट्री एंट्री काय आता हातात काय दाखवा 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 हातात काय दाखवा. किती आहे? 550. 550. कसली एंट्री? ते काय आयटूच आहे त्याच्यात. आरटीओची एंट्री. हा डेली येता तुम्ही? डेली काय एंट्री द्यावी लागते इथे? ते काय 50 रुपये दिलं. हा 50 रुपये दिलं. किती? 50 काय गाडी लोड असते म्हणून. गाडी लोड असते म्हणून. तुमची एंट्री किती मागितली? 200 कितना 200 उसको दो तो कितना मांगा उसने? 200 रुपीस 200. 200 क्यों? पहला चेक पोस्ट में. ये देखो भैया टीपी है मेरा. ये तुम्हारा पेपर पूरा क्लियर है. हाँ देखो ना भैया इधर है तुम्हारा गोवा का. ये देखो दररोज किती द्यावे लागतात? 110 रुपये. 110 रुपये. इथं खाली 10 घेतात. हे 60 रुपये घेतात. हे 60 रुपये घेतात. हा 10 कुठे घेतात? हे खाली घेतात. एक्साइज 10 रुपये घेतात. 10 रुपये. सांगा सगळे लोक पैसे घेऊन किती घेतात साहेब? परमिट काढवा लागून. परमिट परत हांगा काडचे पडटा. परमिट काडचे पडटा न्हू 3-3 महिन्याचे. परत हांगा काडचे. पण 160 रुपये 110 रुपये कित्याक दिवचे पडतात तुमका परमिटाचे? परमिट काडचे परमिटाक येतात. पण ते डेली ते म्हणतात की तुमका डेली पैसे दिवचे पडटा म्हणून. कोण कोण म्हणटा? ते ड्रायव्हर सांगतात. ड्रायव्हर म्हणता मरे ते. अरे कोण ना म्हणता. आम्ही ज्यांना गेले पळय तुम्ही त्यांना लाईटी बंद करून गेले गिराक सगळे. हांव आत्ता येयला मरे. सध्या तुम्ही गोंयान पळयला आसतले की पोळ्या गेटी वयलो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. त्याच्या उपरांत पत्रादेवी गेटी वयलो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आणि आयज जवळजवळ 4:30 ते 5 सकाळची हांगासर जाल्ली आसा आणि आम्ही हांगासर केरी गेटीर आसा. आणि केरी गेटीर जेन्ना आमी हांगासर येयल्ले तेन्ना फर्स्ट आमचीच गाडी आड आयली एका सेक्युरिटीन की सायडीन घे म्हणून सांगली. आणि जेन्ना गाडी आमी स्टॉप केली तेन्ना डायरेक्ट आमी जो हांगा तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हो आरटीओ हांगासर बोर्ड आसा. आणि जेन्ना आमी थंयसर फाटल्यान जेन्ना गेले तेन्ना थंयसर खुबशे लोक आसले. थंयसर आरटीओ जो चेक पोस्ट हांगासून तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासून जवळ एक 25-30 मिटरा भितर आरटीओ ऑफिस आसा. आणि थंयसर एंट्री करची पडटा. खंय जे कर्नाटका ज्यो गाडी आता गोंयान येता तांकां खंय एंट्री करची पडटा. आणि तेंचे अमावंट जो थरलेलो आसा कोणाक 110 रुपया दिवचे पडटा, 120 रुपया, 130 रुपया, कोणाक 60 रुपया दिवचे पडटा. आणि तशें जेन्ना आमी तेंच्या फुड्यान गेले आणि तेन्ना थंयसर पयले बीन तेन्ना प्रत्यक्षान जे गाडीचे ड्रायव्हर आसा तेणी आमकां पयशे बीन दाखयले आणि ऑन कॅमेरा तेंच्यांनी उलयला बीन की आमकां कर्नाटकांतल्यान गोंयान येवपाक एंट्री करची पडटा. खंय तांकां परमीट आहा, परमिशनी आसा, सगळें आसा तेंचे, तरी पूण एंट्री करची पडटा. ही आतां एंट्री कसली ते आमकां खबर ना. पण केरी गेटीचेर जर कर्नाटकांतल्यान जर गोंयान येता जाल्यार ही एंट्री करची पडटा. आणि जेन्ना आमी थंयसर आरटीओ ऑफिसा कडेन गेल्ले तेन्ना थंयसर आरटीओ ऑफिसान कोण तरी थंयसर एक विंडो आसा थंय भितून बसलेलो आसलो आणि विंडो भायर एकलो कोण तरी आरसी बूक घेतलो आणि तेंची एंट्री घेतलो. बट जेन्ना आमी कॅमेरा ऑन केलो आणि थंयसर जेन्ना गेले तेन्ना तो मनीस ते दोगूय जाण गायब जाले. आणि रुमान भितर आहा ते दार भितरल्यान बंद केल्या. भायर तेंची चप्पलां दिश्टी पडटा. सो अशा प्रकारचे हे जे प्रकार आसा न्ही ते केरी गेटीरूच चल्लेले आसा. तुम्ही फाटल्या फाट पळोवंक शकता की पोळ्या गेटीर यांचे एक्सपोज जाल्ले, मागीर पत्राचे एक्सपोज जाल्ले आणि आयज केरी गेटीर पावले आसा. आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर आता खंयचीच गाडी ना. पळयात जेन्ना आमी हांगासर आयले तेन्ना कितलेशेच ट्रक तुमकां दिश्टी पडटाले, कितलेशेच लोक हांगासर आसले. पण जेन्ना रिपोर्टर हांगासर पावले म्हणून तेन्ना कळ्ळें पळय तेंकां तेन्ना हांगासर एकूय गाडी ना. एक गाडी येता आनी डायरेक्ट गोंयान एंट्री करता. जर तांकां परमिशन आसा, तांकां परमीट आसा जाल्यार एंट्री कसली ही गव्हर्नमेंटान ही दखल घेवची आणि हेंचेर योग्य ती कारवाई करपाची गरज आसा. तर तरी त्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.